आत्ता एक न्यूज आयल्या की सरकारान गोंयचो सगळ्यांत जुनो जो कारखानो भाऊसाहेब बांदोडकरान म्हणजे गोंयच्या पयल्या मुख्यमंत्र्यान एक व्हिजन दोळे मुखार दवरून चालू केल्लो तो परमनंटली आज सरकारान बंद केलो अशी ती न्यूज आसा. विधानसभेत गेल्ल्या सेशनात हो प्रश्न खुबश्या जाणांनी आमी रेज केल्लो आनी तेन्ना सहकार मंत्री बाब गोविंद गावडे हाणें आमकां कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिल्लें की आमी तो कारखानो रिकन्स्ट्रक्ट करतले. एक वर्स ताचे खातीर त्रास जावपाक शकता पूण आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेट करतले. एकाय शेतकऱ्याक ताजो ऊस पेड्ड्यार जावपाक दिवपाना आनी जो जो कितें ताका प्रायस मेळपाक जाय तो प्रायस आमी ताका दितले अशें स्पश्ट आश्वासन बाब गोविंद गावडेन आमकां विधानसभेत दिल्लें. आनी म्हाका दिसता आज ही बातमी जी आयल्या ही खरें म्हटलेल्यार जो कारखानो गोंय राज्याच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे हित दोळे मुखार दवरून शेतकऱ्यांचे हित दोळे मुखार दवरून हो कारखानो चालू केल्लो तो आज सडनली कोणाक विश्वासान घेना आसना. कारण हांव शेतकऱ्यांचे रिएक्शन पळयतालो. शेतकरी म्हणटा की हो आमचेर अन्याय, सगळे जाण म्हणटात की हो आमचेर अन्याय. आमकांय कोणाक ताणें आज पर्यंत कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून हांव गोविंद गावडे कडेन मागतां की ताणें सगळ्या शेतकऱ्याचे कडेन आनी सगळ्या पक्षाच्या नेत्यां कडेन डिस्कस करचें, सगळे स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी अशें म्हत्वाचो निर्णय एकाएकी ताणें घेवचो न्ही अशी म्हजी ताजे कडेन मागणी आसा.